राव रे त्याने काम पण लागलं रे. भरणार आहे. नमस्कार. आम आदमी पक्ष गोवा राज्य शाखेतर्फे तुमचे सगळ्यात योगकार. रामराव वाघ आणि माझ्याबरोबर असा तुमच्या आम आदमी पक्षाचे महासचिव विभागाचे सेक्रेटरी श्री राजेश कलंगुटकर. आज एक पत्रकार परिषद घेवपाचे मुखेल कारण म्हटल्यार जो एक इशू आज गोवा राज्य भाजपा आणि मुद्दाम म्हणजे आम आदमी पक्षाचे नाव गोंयांत बदनाम करपा खातीर एक इशू जो त्यांनी तयार केला ताका केंद्र सरकारचे म्हणजे थंयच्यानी जे राष्ट्रीय स्तराचे जो भारतीय जनता पक्ष आसा ताका दिल्ली आनी पंजाबाक आम आदमी पक्ष एक बरी टक्कर दिवन आपले सरकार चलयता. गुजरातांनी ताणें बरी परफॉर्मन्स केले आनी हे पळोवन तांकां असो जळफळाट जाल्लो आसा. हाका लागून सध्या वेगवेगळे विषय आम आदमी पक्षाक बदनाम करपा खातीर ते हातीन घेतात. तातूंतलोच हो एक जो विशय तांणी काडला जो सो कॉल्ड लिकर स्कॅम म्हणून आनी तातूंत गोंयचेंय नांव जोडलां आनी तातूंत तांचे वेगवेगळे लिडर आज कितें कितें विधानां करीत आसा इन्क्लुडींग दर पार्टी प्रेसिडेंट. आमी स्पेसिफिकली आज दोगूय जाण ही जी पत्रकार परिशद आसा आमचे बरोबर आनीकय आमचो कार्यकर्तो येतलो आनी थोड्या वेळान तो काल एक जी भारतीय जनता पक्षाच्या एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली जातून ओबीसी मोर्चाचो तांचो कन्व्हिनर श्री गिरीश उसगांवकर त्याच बरोबर तांचो मिडिया सेल नवीन पै रायकार आणि तांचो मायनॉरिटी सेलाचो उर्फान मुल्ला आणि एक पत्रकार परिशद घेऊन आपल्या अफेचे तारे तोडले आणि तातूंत तांणी आमच्या पार्टी अध्यक्षाचेर खूब आरोप केले हांगसरल्या आनी भायले सगळे विशयाचेर. सो स्पेसिफिकली जर पळयलें जाल्यार आमी मेनली बाब श्री गिरीश उसगांवकर हाच्या विधानाचो समाचार घेवपाक आसा. पूण ताजे पयलीं दोन उतरां फक्त पयलीं ह्या दोनी बाकीचे जे प्रेस कॉन्फरन्साक मेंबर आशिल्ले तांचे बद्दल. श्री नवीन रायकार हो जो आसा ताणें एकदम सामकी खंय तरी ईडीची कशी ऑथेंटीक म्हायती दिल्ल्या भशेन भरपूर कितें तरी आपले काल सांगला. मेन म्हटल्यार जसो ओबीसी मोर्चा मायनॉरिटी मोर्चा हे बीजेपीचे भाग आसा तशेंच ईडी ही जी जरी एक सरकारची आशिल्ली तरी आज ती भाजपा सरकारची एक अंग जाल्ली आसा. तो मोर्चाच कसो आसा आनी तातूंतल्यान जे कितें ते करता ते सगळे राजकीय हेतूंतल्यान दिल्ली तांणी कितलेशेच आमचेर चार्जशीट घातले पूण तातूंतल्यान कांय निष्पन्न जालें ना आनी आतां हे चार्जशीट फायल केला हेजो अर्थ ती केस कितें प्रूव जाल्या अशें कांय ना. पूण तो जी कितें म्हायती दिता वा हें दिता तांचो मेन उद्देश जो आसा जो मिडिया सेल तांचो तो फक्त लोकांक फेक न्यूज धाडपाच्यो त्यो खंय तरी तयार जातात सेंट्रल मिडिया सेलांतल्यान आनी ह्या मनशांचे मागीर काम की हांगसरूय मागीर ते सगळे ते पसरोवपाचे खंयच्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आनी ताका लागून ताजे कडेन भरपूर पेड ट्रोल्सूय आसता. आतां जशें ते आमचेर क्वेश्चन करतात की आम आदमीचे व्हॉलंटियरांक तुमी कितें पेमेंट करता आनी कितें म्हणून हे जे तांचे पेड ट्रोल्स आसता तांकां फंड खंयच्यान येता हो पयलीं आमकां तांकां विचारपाक जाय. जर तुमकां म्हणजे जर नवीन कुमाराकय जर चड म्हायती हेजे बद्दल जाय जाल्यार तांचो असो एक ट्रोल जो मनीस आशिल्लो जो लोकांक बदनाम करताले फेक न्यूज स्प्रेड करताले ताचोच एक बूक आसा आय एम अ ट्रोल तो ताणें वाचचो आनी ताजे वयल्यान ही सगळी कार्यपद्दती जी आसा आनी फेक न्यूज पसरोवपाची तांची जी एक पद्दत आसता लोकांक बदनाम करपाची आनी विशेषतः सोऱ्या कडेन नांव दवरले उडोवन बदनाम जाता ही जी आसा ती आमी सगळे जाण जाणा ताका लागून आमी ते काय सिरियसली घेना. उर्फान मुल्लान जर आपले खूब तकलेचे तारे खंय खंय कितें कितें दिवे लावले जाल्यार ते आमीय जाणा. सो ताजेरूय हांव चड उलयनाका. पूण बाब श्री गिरीश उसगांवकर एक जिल्हा परिषद मेंबर सांताक्रूज मतदारसंघातलो भाजपाचो एक वरिश्ठ कार्यकर्तो आनी आज ओबीसी मोर्चाचो कन्व्हिनर जावन आसा आनी खास करून भंडारी समाजांतून आसा. हो जो उल्लेख मुद्दाम करता कित्याक ताणें भंडारी समाजाचो काल उल्लेख केलो. आता गिरीश उसगांवकर हो जो ओबीसी मोर्चाचो कन्व्हिनर आसा ताणें काल अशी स्टेटमेंटां केली की
भारतीय जनता पक्षा बरोबर सगळो भंडारी समाज आसा आणि तो फोडपा खातीर थंय आम आदमी पक्षान फाटल्या इलेक्शनाक ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांका एक भंडारी ज्ञातीतलो उमेदवार सीएम उमेदवार म्हणून घोषित केलो आणि भंडारी समाजाची मतां फोडून भारतीय जनता पक्षाचो पराभव करपाचो प्रयत्न केलो. पयलें म्हटल्यार हांव नकळो की भंडारी समाज हो केन्नाच्यान भारतीय जनता पक्षा बरोबरूच आसा. भंडारी समाजाक कोणेच गृहीत धरचें न्हू, पण आम आदमी पक्षांनी धरूं ना. भारतीय जनता पक्षाक भंडारी समाजाची सगळी मतां मेळपा सारकें भारतीय जनता पक्षान पयलीं कितें केलां भंडारी समाजा खातीर वा ओबीसी समाजा खातीर हें तांणी करून दाखोवचें आनी गिरीश उसकेकारान तें सांगचें. तुमी जे आज ओबीसी मोर्चाचे कन्व्हिनर म्हणून आसा थंय तुमी कितें काम करता? भंडारी समाजाचे वा ओबीसी समाजाचे वा इवन एसटी समाजाचे तुमचे मोर्चा आसा, एससी मोर्चा आसा, तुम्ही एससी एसटी ओबीसी समाजाचे खंयचे प्रश्न घेवन तुम्ही तुमच्या नेते मंडळी कडेन गेल्यात? आज कितलेशेच प्रश्न प्रलंबीत आसात. वेगवेगळ्यो ज्ञाती संस्था वेगवेगळे डिमांड करीत आसात. वेगवेगळे ग्रुप आसात, बहुजन संघ आसात, ते कितें कितें मागत आसात. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कितें कितें डिमांड करीत आसात. विद्यार्थ्यांचे कितलेशे डिमांड आसात. तांचे स्कॉलरशीप तुम्ही टायमार पे करिना ओबीसी आणि तुम्ही फक्त जेन्ना आज आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बिकॉज इज भंडारी आणि तो ताका फाटल्या इलेक्शनाक सीएम फेस म्हणून हें केल्लो म्हणून तुज्या सांताक्रूज मतदारसंघातलो म्हणून तुका थंय तो मी उबे केला. भारतीय जनता पक्षाची पद्दत आसा की कोणाक तरी उबो करून कोणाचे तरी सोडपाचो आणि तुम्ही जेन्ना हे आपल्याचे तारे जोडटा तेन्ना तुमकां आमकां विचारन दिसता तुमचे सारखे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आसतना फाटले फावट चडशे सगळे भंडारी समाजाचे सांताक्रूज मतदारसंघात आसतना तांणी दुसऱ्या पक्षातलो आमदार घेतलो, फुडें ताकाच तिकेट दिली. आतांय परत दुसऱ्या पक्षातलो आमदार घेतलो आणि फुडें एखाद्या ताकाय तिकेट घेतली आणि तुम्ही फक्त ह्यो प्रेस कॉन्फरन्सान हेच करीत रावतले काय कितें? तुमकां तुमच्या पक्षाचो वा तुमच्या जो तुम्ही लोकांचो जो तुम्ही सपोर्ट गृहीत धरतात तांचे कडल्यान तुमची अपेक्षा आसा पूण तुमकां ती पार्टी कांयच करूंक दिना आणि ताका लागून म्हाका दिसता पयलीं तुमी हे तुमचे स्थान जे आसा ते तुम्ही पयलीं बळकट करा आणि मागीर लोकांक ज्ञान सांगा. त्याच बरोबर जेन्ना भंडारी समाज वा ओबीसी समाजाचे जेन्ना तुम्ही नेतृत्व करता अशें म्हणटा तेन्ना हांवें विचारले की तुम्ही एक्झॅक्टली खंयचे इश्यू आमचे अजून मेरेन तुम्ही सोडयल्यात. आता एक ज्वलन जो इश्यू आशिल्लो जो आम्ही दोनदा आता विधानसभेत ताजेर तुमकां डिटेल्स दितलो, जो गोवा मेडिकल कॉलेजाचो पोस्ट ग्रॅज्युएट जी नीट एक्झाम जाता आणि ताजे फाटल्यान जे पोस्ट ग्रॅज्युएट ऍडमिशन जाता ते आता जे एमडी वा एमएस जे कोर्सेस आसा ते सुरू जाल्ल्याक अजूनही ओबीसी एसटी समाजाक आनी एससी समाजाक ते रिझर्वेशन ना. हो विषय आता आम्ही 5-6 वर्सां मांडीत आसात. पर्रीकर सरकार जालें, दुसरे सरकार परत हे सरकार आयले, प्रत्येक फावटी आश्वासन दिलां कांयच करूना, एक सर्क्युलर काडले परत कोर्टाचे निमित्त करून फाटी उडयले. आज जेन्ना परत फाटल्या फावट जेन्ना ऍडमिशन राउंड जाले तेन्नाय आमी सगळ्यांनी दबाव हाडलो, तेन्नाय तुम्ही कोणेच तोंड उगडलें ना. तुम्ही ओबीसी मोर्चा म्हणून तुमच्या पार्टी कडेन हाचो डिमांड केला काय ना हे म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा आणि जर केला जाल्यार खंय पावयला. आम्ही जेन्ना डिमांड केलो तेन्ना तुम्ही फोडपाक लागून आनी दोगतीगय बहुजन समाजाच्या लिडरा मुखार काडले जाल्यार ना सीएमा कडेन आमचे सगळे आसा, सीएम आमकां ते हे करून दितलो. इवन सीएमाचे स्टेटमेंट आसा की आपूण ते करून दितलो म्हणून, पूण अजून काय जालें ना. तुमकां एकट्याकूय हिंमत ना तुमच्या पार्टीच्या नेतृत्वाक विचारपाक की हो प्रश्न अजूनही प्रलंबीत कित्याक. कोणाच एमएलए वा मिनिस्टराकूय हिंमत ना आनी ओबीसी मोर्चाचे तर सोडात. पण म्हाका दिसता तुम्ही हे प्रश्न जर सोडयले जाल्यार भंडारी समाज वा बाकीचे ओबीसी समाज तुमचे फाटल्यान उबो रावतलो. पूण तुम्ही तांकां सदांच पानां पुसतात आणि तुमचो जो वापर आसा तो फक्त असल्या कामाक लागून करता, तो तुम्ही करपाक दिवं नाकात अशी एक मित्र म्हणून गिरीश कुसकेकारा कडेन म्हाजे खूब बरे संबंध आसा. पूण एक मित्र म्हणून एकाच समाजातले म्हणून तुमकां एडवायस करूंक सोदता की ह्यो गजाली तुम्ही करिनासतना जर समाजाच्या उत्कर्शा खातीर बहुजन समाजाच्या उत्कर्शा खातीर जर झटले जाल्यार म्हाका दिसता बरें दिसतलें. आज हो जो प्रश्न आसा मेडिकल कॉलेजीचो जो तुम्ही एक थातूर मातूर एक कमिटी अपॉइंट केल्या आणि त्या कमिटीचे अजून 70 दीस जाले अजून एकूय मिटींग जावना. आता परत नोटिफिकेशन आयले पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एक्झामीचे,
परत भुरगे आज आबूज आसा SC ST OBC समाजातले की आमकां अंदू तरी MD MSक गोंयांतलो जो कोटा आसा तातूंतल्यान ऍडमिशन मेळटलें काय ना रिझर्वेशन कित्याक सेंट्रल जो 50% कोटा 120 सीटांतले 60 सीट आसा ती गोंयच्या भुरग्यां खातीर आसता GMC आणि 60 सीट आसा ती भायले ऑल इंडिया कोटा आसता. ऑल इंडिया कोटान SC ST OBC EWS सगळ्यांक रिझर्वेशन आसा पण गोंयांतलो OBC गोंयांतलो SC गोंयांतलो ST स्टुडंट आज गोंयच्या कोटांतल्यान ऍडमिशन ह्या रिझर्व कोटान घेवपाक शकना आणि ताका लागून तो फाटी पडटा. MD एग्जाम ही पदव्युत्तर एग्जाम आसा ताचे फुडले करियरा लागून तांकां ती मेळपाक जाय आणि इतकी वर्सां ते दिना तो अन्याय आसा आणि हो अन्याय अजूनही दूर जावना आणि परत जेन्ना तांणी कमिटी काडल्या त्या कमिटीचेर ताणें अशें मेन्शन केलां म्हणजे ताका व्हडला कांयच टर्म्स ऑफ रेफरन्स बी काय ना फक्त 2 लायनी आसा वेदर रिझर्वेशन शुड बी गिवन एंड इफ इट इज गिवन हाऊ मच. Now हे दोन्ही प्रश्न कॉन्स्टिट्युशनली सॉल्व झाले आसात. वेदर रिझर्वेशन इज गिवन इज नॉट इन युअर हँड. कॉन्स्टिट्युशनान आमकां संरक्षण दिलें सगळ्यांका की रिझर्वेशन हे खंयच्याय कोर्साक दिवपूच जाय. आज PhDक सुद्धा रिझर्वेशन आसता जाल्यार पोस्ट ग्रॅज्युएट हे जी सीट्स आसा मेडिकल ती एकटीच एकुलती एक आणि आख्खी इंडियन बाकी सगळे कडेन रिझर्वेशन दिता फक्त GMCनूच हे रिझर्वेशन कित्याक ना हो पॉइंटेड प्रश्न हांव तुमकां आनी तुमच्या मार्फत तुमच्या सरकाराक विचारपाक सोदता आणि ते कितले दिवचे हाजोय प्रश्न सुटावो जाल्लो आसा. जर तुम्ही सेन्सस करून परत चेंज करता जाल्यार तो येदे वाडटलोय बी आणि तोय तुम्ही करचो अशी माझी डिमांड आसा. कित्याक आता सध्या जो पर्सेंटेज आसा तो तरी पयलीं दियात मागीर जे सेन्सस करून वा आनी कितें करून तुम्ही जर वाडोवपाचे आसा वा पंचायतीच्या वेळार जशें केलें की ना असं जालें तशें जालें खंयचे तरी नांवा खातीर OBC रिझर्वेशन दिलें मागीर बाकीची ही सगळी नाटकां चलतात तशी नाका. सो हे जर काम गिरीश बाब तुम्ही करता जाल्यार आम्ही तुमच्या बरोबर येता. तुम्ही सांगता थंय तुमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर वा आनी खंय मिटींग घेवया आणि हो प्रश्न कसो सोडवो जाता हो पळया. नाकाशिल्ल्या गजाली जितून तुमकां कांयच मातूय कळना जी गोष्ट खंय कितें जाली काय ना हेवूय सत्य ना हाजेर तुम्ही जे पळय उलयता न्ही ते सोडचे. आज ओव्हरऑल म्हाका दिसता हो प्रश्न गोंयांत मुखेल कित्याक आयला की जी गोंयांत म्हादईचो प्रश्न आसा वा बाकीचे जो आता अडानीचे जे स्कॅम आसा हे सगळ्याक लक्ष वळोवपाक सेंट्रलाचेर आणि स्टेट लेवलाचेर हे प्रश्न मुखार काडून आम आदमी पक्षाची जी घोडदौड आसा ती आडोवपाचो हो प्रश्न आसा. आमी आनीक एक सांगूंक सोदता की आमी दोगूय जाण भारतीय जनता पक्षांनी आशिल्ले. आमी थंयचे कार्यपद्दती पळयल्या. हांव कॅन्डिडेटूय आशिल्लो. ते कशे इलेक्शन लडयतात इलेक्शनान ते कसो पयसाचो वापर वा गैरवापर करतात हे आमी जाणात. आणि जेन्ना आम आदमी पक्षाचेर जेन्ना आमी आम आदमी पक्षाचेर ती निवडणूक लडयली तेन्ना आमी पळयला की आम आदमी पक्ष कसो एक सिंपल असो तरेन निवडणूक लडयता आणि म्हाका दिसता ताजो आमकां अभिमान आसा. आणि त्या दृश्टीन जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आपल्या कडल्यान खंयच्यान तो निधी येता तो इतलो निधी इवन गोंयांत जर तुमी पयर तांणी काल स्टॅटिस्टिक्स जाल्यार पळयल्यार जो खर्च भारतीय जनता पक्षान केला जो खर्च आम आदमी पक्षान केला तितून कितलोसोच अंतर आसा. आणि तुमचे कडेन तो फंड खंयच्यान अदानीच्या फंडांतल्यान आयलो काय आनी खंयच्या फंडांतल्यान आयलो काय जनतेक लुटून आयलो हेवूय तुमी सांगपाक जाय आणि ताजेरूय तुमी क्वेश्चन करपाक जाय. सो म्हाका दिसता हाजे फुडले जे कितें आसा ते विचार राजेश कलंगूटकर सांगतलो. नमस्कार. काल जी आपली पत्रकार परिषद भारतीय जनता पक्षाची झाली तितूनचे काय मुद्दे म्हाका नक्कीच मांडूंक कशें दिसता की एक जो आमचे ते भारतीय जनता पक्षाचे जे आणि त्यांनी एक विषय मांडलो गोंयांतलो तो पूर्ण खंय भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा. हांव पयल्यान पयलीं ह्या तेच्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता. कारण भंडारी समाजाक किंवा OBCक खंयच्याच पक्षान आपल्या दावणीक बांदून घेवचो न्ही. कारण भंडारी समाजाचो जर इतिहास पळयलो किंवा OBCचो जर इतिहास पळयलो फ्रॉम द बिगिनिंग रायट फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ गोवा आम्ही पळयला आसतलें की प्रत्येक वेळार जो OBC घटक आसा गोव्यातलो तेणे एक रायट डिसिजन रायट टायमार घेतलेले आसा. आम्ही जर पयले इलेक्शन सुद्धा पळयले जाल्यार जो बहुजन समाज आसा त्या बहुजन समाजान भाऊसाहेब बांदोडकरांचें सरकार हाडलेले त्या वेळार जे आमचे भारताचे प्रधानमंत्री आसले तांच्यान सुद्धा एक स्टेटमेंट केलो की गोवा के लोक अजीब है. कारण त्या वेळार जे सरकार अपेक्षित आसलेले जे त्या वेळाचे काँग्रेसचे सरकार अपेक्षित आसलेले ते गोंयांत जाले ना पण महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे सरकार जाले. कारण त्या वेळार बहुजन समाज हो एकठांय आसलो
आणि त्याच्या उपरांत सुद्धा जर तुम्ही पळयलें जाल्यार दिसतलें की प्रत्येक वेळार ज्या ज्या वेळार ज्या सरकाराची गरज आसलेली त्या वेळार बहुजन समाजान तो रायट कॅन्डिडेट आणि त्या पक्षाक हांगासर सरकार घडोवपाक संद दिल्ली आसा. 2022 मे बी बहुजन समाजाक तशें दिसलें आसतलें म्हणून हे सरकार घडोवपाक पावले. पूण अशें समाजचे न्हू, खंयच्याच पक्षान समाजचे न्हू की बहुजन समाज किंवा भंडारी समाज हो आमी आपल्या दावणीक बांदूंक शकता. बहुजन समाज हो समाज असो आसा की रायट टायमार रायट डिसिजन घेवपाक बऱ्यापैकी जमता, असो समाज आसा. म्हणून हांव जे उस्कयकार तेंच्यांनी काल ते विधान केले ताचो हांव परत एकदा निशेध करता. कारण भंडारी समाज हो खंयच्याच पक्षाक दावणीक बांदलो ना आनी हांव अभिमानान सांगूंक शकता. दुसरो विशय जो आसा, जो अमित पालेकरा बद्दल जे तेंच्यांनी आरोप केल्ले आसात, काही दिसा पयलीं जर तुम्ही पळयशात जाल्यार अमित पालेकरान बऱ्यापैकी ट्वीट केले आसा बरेचशे स्टेटमेंट विच इज अपोजिंग द स्ट्रॅटेजीज अँड द पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी. आणि तेका लागून ताजे खंय तरी रिवेंज करपाचो, ताजे खंय तरी धक्को दवरपाचो म्हणून ही कालची पत्रकार परिशद जाला. आनी तेका लागून भंडारी समाज आनी अमित पालेकर हो जो विशय थंय येयलो तो तेका लागून. आनी परत एकदा हांव सांगता की म्हादय जो विशय हो गोव्यान पेटलोलो आसा, गोव्यान जो विशय फुडें वयता त्या विशयाक डायव्हर्शन दिवपाक लागून अशे विषय हे परत परत काढले वयतले आनी काडटले बी. आमकां आयज जो विषय इम्पॉर्टंट आसा गोंया खातीर तो म्हादयचो विशय आसा. एक तेणे ते सांगले की दिल्लीन खंय कसले तरी लिकर स्कॅम जाले आनी तेजो पयसो खंय गोव्याच्या इलेक्शनाक लागून आम आदमी पक्षान यूज केलो आनी तेणी खंय बऱ्यापैकी खंय गोंयकारांक लज जाली. हांव हेका प्रश्न विचारपाक करता की म्हादयच्या बाबतींत भारतीय जनता पक्षाचे देशाचे होम मिनिस्टर आसा तांच्यांनी सरळ बेळगांवाक सांगले की म्हादय ही ऑलरेडी कर्नाटकाक दिल्ली आसा. त्या वेळार तुमकां लज दिसली ना, त्या वेळार तुमचे कडेन धमक जाली ना की फुडें येवन लोकांक वेळार प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची. एका वेळार जीएमसीन करप्शन जाल्लें आनी त्या वेळेचे जे सत्यपाल मलिक गव्हर्नर आसले, जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसले, सिनियर कार्यकर्ते, त्यांनी सरळ स्टेटमेंट केलो पेपराचेर आसा की ह्या गोंयान सगळेच कडेन आनी सगळे जण करप्शन करता म्हणून. तेन्ना लज दिसली ना. उलट ताका सत्यपाल मलिका काडून हांगा ट्रान्सफर केलो. ही खरी लज दिसपाक जाय आसली. बरेचशे करप्शन बरेचशे गोष्टी हांगासर चुकीचे घडलेले आसात. थंयसर लोक वास्कोन कोळशान थंयसर मारतात. आता इवन हँडलिंग कॅपॅसिटी वाडयल्ली आसा त्याच्या 8 दिसा पयलीं. तेन्ना लज दिसना तुमकां, तेन्ना तुमचें तोंड उगडना. अशे कितकेशेच विशय गोव्यान आसात जेका लागून आयज गोंयकारांची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. फाल्यां जर म्हादय जर आमचे जर पळोवन वयली आनी ती जाल्ली आसा ऑलरेडी जाल्यार फुडल्या पिळयेची आमची परिस्थिती बिकट आसा. फुडली पिळगी आमकां शाप दिल्या शिवाय रावची ना. खरें म्हणल्यार तुमकां लज तेन्ना दिसपाक जाय आसली. हे सांगतात की आम आदमी पक्षान इलेक्शनाकडे सोरो आनी पयसो घेवन यूज करून सरकार घडयलें म्हणून. हांव स्वता लढलेलो इलेक्शन. म्हाका खबर आसा की म्हाका पयले फावट अभिमान दिसलो की एका अशा पक्षा बरोबर हांव लढटालो की ज्या पक्षान पैशा शिवाय राजकारण करून दाखयलें, पैशा शिवाय मतां घेवन दाखयली, अशें क्लीन पॉलिटिक्स करपाचें हें करून दाखयलें. आयज प्रत्येक वेळार आतां जे स्कॅमाचे उलयतात ते स्कॅमाचो जर प्रश्न वेगळो जाल्यार अजून पर्यंत स्कॅम कितके हे कोणाकूच खबर ना. स्कॅम कसले ते कोणाक खबर ना. कारण एकटो जो चीफ स्पोक्सपर्सन उलयतालो तो सांगता की सगळ्याक रजिस्ट्रेशन करपाक परमिशन दिलें. फायन, इट्स गुड, लिगल जालें. कितें चुकलें भितर? स्कॅम खंयचो तो सांगात. स्कॅम खंयचो तो अजूनय कोणाक खबर ना. ईडी जी आसा ती 2004 काम सुरू जाल्लें आसा. ईडीन आयज पर्यंत 5422 रेडी मारलेले आसा आनी कन्विक्शन रेट खबर आसा फक्त 23 फक्त. म्हणजे 1.5% पेक्षा सगळं कन्विक्शन रेडी आसा. लोकांक डाऊट येवपाक लागला. आता 2014 ते आतापर्यंत सुमाराचे 27 पटींनी रेडी वाडलेले आसा. 3000च्या वयर रेडी जाल्यो. कन्विक्शन रेट कितें आसा? प्रत्येक भारतीयाक ह्या एजन्सीचेर डाऊट येवपाक लागला. कारण कशें हाजोच अर्थ प्री इन्व्हेस्टिगेशन जे कितें आसा बिफोर रेड्स तें जायना. कोणा तरी पॉलिटिकल प्रेशराक लागून रेडी केलो वयता. पॉलिटिकल खंय तरी प्रेशर आसता म्हणून हे वचून रेडी मारतात. रिझल्ट काय दिसना. प्रत्येक भारतीयाक हांगासर डाऊट येवपाक लागला. ज्यो हे एजन्सीज इंडिपेंडंट काम करपाक जाय आसल्यो आयज त्या एजन्सीक इंडिपेंडंट काम करपाक मेळना. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा पूर्ण भारतांत.
डेमोक्रेसी धोक्यान येल्ली आसा, लोकशाहीचेर टेन्शन येल्लें आसा. आमी अशें मानतात की भारत देश हो सगळ्यांत जास्त मोठी लोकशाही आशिल्लो देश आसा. पूण परिस्थिती कितें आसा ह्या देशांत? प्रत्येक मनीस भिवून काम करता. आनी जे पद्दतीन सगळें करप्शन चल्लेलें आसा, जे पद्दतीन लोकशाही चुकीच्या वाटेन चल्लेली आसा, देश खरो धोक्यान चल्लेलो आसा. आनी ताका लागून हांव सांगता की आयज आमकां कॉन्सन्ट्रेट करपाचें आसा ते म्हादई सारक्या विशयाचेर. आनी जे पद्दतीन सरांनी सांगलें की जे पद्दतीन अडानीचो विशय येयल्लो आसा, जे पद्दतीन फ्रॉड कंपनी करून आपल्या शेअर्सांची रेटी वाडोवन जो स्कॅम केल्लो आसा, थंय उलयात. थंय अभिमानान तुमचे कडेन उलोवपाचो हिम्मत आसा जाल्यार उलयात. कारण देश धोक्यान आसा, ही देशाची संपत्ती आसा आनी देशाची संपत्ती चुकीच्या वाटेन यूज केली वयता. हेका लागून उलोवपाची गरज आसा. आनी ओव्हरऑल जे कालचे जे हे सगळे हे नाटक आसलेले, तुम्ही पळयला आसतले की जो आमचो भंडारी समाजाचो नेतो म्हणून जो कोण बसलो, ताचे कडेन उलयता सुद्दां ताचे कडेन गडबड जातालो. तो नवीन पै रायकराक नवीन कुमार म्हणपाक लागलो. तो दुसरो कोण जो आसलो ताका तो मिल्ला म्हणपाक लागलो. म्हणजे असो गडबड कारण एक स्क्रिप्ट तयार करून दिल्ली, स्क्रिप्ट तकलेन घातलेली, जी ज्या पद्दतीन उलोवपाक जाय त्या पद्दतीन फुडें वचनासलेली. अशे परिस्थिती चल्लेली आसा. आनी ताका लागून अशें जावपाक जाय जे चुकीचें इन्फॉर्मेशन आनी चुकीचें डायरेक्शन जे दिलें वयता आनी लोकांक मिसगायड केलें वयता, त्या लोकांनी मिसगायड जावचें न्ही. कारण आयज सत्य जाणून घेवपाची प्रत्येकाक गरज आसा, सत्य जाणून घेवपाचो प्रत्येक हक्क आसा. आनी त्या खातीर जे पद्दतीन सगळ्या राजकीय पक्षांचेर जो हल्लो चल्लेलो आसा तो बंद जावपाक जाय. म्हणून हांव सगळ्यांक अपील करता की कालचो जो विशय कितें आसा, जो मनी लॉन्ड्रिंगाचो जो विशय आसा, तो फक्त जे मुख्य विशय गोव्यान जे येता जाता, म्हादयचो विशय म्हणा, कोळशाचो विशय म्हणा, किंवा इतर जे विशय डबल ट्रॅकिंगाचो विशय म्हणा, किंवा जे वॉटर पॉल्युशनाचो विशय म्हणा, हे सगळे डायवर्ट करपाक लागून आनी गोंयकारांचें लक्ष विचलीत करपाक लागून हे सगळें केल्लेलें आसा. धन्यवाद. आता तुम्ही म्हटलं की सरकार ते स्क्रिप्टीचेर चलता अशें दिसता तुमकां? नक्कीच हे सगळे वेगवेगळे जेन्ना जाय तेन्ना कोणाक तरी फुडें करप आनी उलोवप हे आमी भारतीय जनता पक्षाचेर पयलीं पळयलां. फाटीं जेन्ना बाबूश जेन्ना विधानसभेची इलेक्शन लडयतालो त्या वेळार थोडे स्टेटमेंट करपाक तांणी महिलांचो वापर केलो, थोडे भंडारी समाजातल्या नेत्यांचो वापर केलो आनी मागीर त्याच नेत्यांक बाबुशाचे पांय धरचे पडले जेन्ना बाबुशाक तांणी बीजेपीन परत केलो. सो ते जेन्ना जाय तेन्ना पण आतां गिरीश उसगांवकर हो सांताक्रूजचो, आमचो अमित पालेकर हेवूय सांताक्रूजचे, म्हणजे थंय खंय तरी मागीर आपले बाजू वरचड जावपाक जाय म्हणून ताका उलोवपाक लायला, सेम ज्ञाती अशें करून. आनी जेन्ना जाय तेन्ना हे उर्फान मुल्ला ही सगळी आसा पळय चिल्लर मंडळी ती केन्ना केन्ना अशी मागीर मुखार काडटा. पयर एक्चुअली म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष ताणें कितें ट्वीट केलो, तो सुद्दां ती ट्वीट वॉज स्क्रिप्टेड. हो जो आरोप आमच्या अध्यक्षांनी केलो, कित्याक आमी खूब फावटी पळयला हे चडशे भारतीय जनता पक्षाचे नेते, खासदार वा मिनिस्टर आसा हांचे सगळ्याचे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हे सगळे खंय तरी एक्सटर्नल एजन्सीज चलयतात. आनी ते जे पळय कितें सांगता त्या दिसा अशें तुमी ट्वीट करपाक जाय वा एकदा तेंचे कडेनूच ते अकाउंट आसता आनी तेच ते फॉरवर्ड करता, हेका कांय खबरूच नासता. आमचो गोंयचो एक खासदाराचो फाटी असोच हे जालो, ताणें एक खंय आपल्या कळना विशयाचेर ताणें ट्वीट घातलो पूण ताका सुद्दां खबर ना की तो ट्वीट कोणें घातलो. अशें जेन्ना आसता तेन्ना ही फूल सोशल मिडिया ही जी आसा ती फेक न्यूज स्प्रेड करपाक आनी लोकांची दिशाभूल करपाक वापरपाक भारतीय जनता पक्ष नंबर 1 आसा. आनी ताजे सगळे डिटेलूय आसात. आनी तांचो जो पळय म्हणजे तुमी ट्विटराचेर जर पळयत जाल्यार कितलेशेच फावटी तांकां ट्विट्स आपले डिलीट करचे पडटा, तांचेर कितलेशेच फावटी एक्शन घेतल्या. आनी होच वापर करून म्हणजे हो बुद्धिभेद करूनच ते लोकांक संभ्रमित करतात. खूब फावटी इवन धार्मीक कलय ते स्प्रेड करतात. तांचे बाकीच्यो ज्यो संस्था आसात बिगर पॉलिटिकल ज्यो आसात भारतीय जनता पक्षा कडेन, हे सगळे हे तरेचो वापर करून लोकांक संभ्रमित करून लोकांक म्हणजे ते कितें तरी अशें हे करून मागीर ते आमी कशे बरे हे सांगपाकूय फेक न्यूज यूज करतात. थँक्यू.